केला. आमकां कटमगाळच्या आवाठात हो प्रकल्प नाकाच अशें म्हणीत IIT आड कटमगाळ दादाक खर गाराणें घालें. कळंगूट पुलिसांनी फक्त कांय दिसांनी आंतरराज्य चोरांचो गट धरून व्हड येस मेळयलें. कांदोळी एका भांगराच्या दुकानांतल्यान 16 भांगराच्यो मुदयो चोरून व्हरपी 5 जाणांक महाराष्ट्रांतल्या रायगड जिल्ल्यांतल्यान अटक केल्या. चोरी केल्ल्या भांगराच्यो 15 मुदयो आरोपी कडल्यान मेळ्ळ्यात आनी उरिल्ल्यो वस्तू सोदपा खातीर ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा. गोंयांत अपघाताचे सत्र चालूच आसतना काणकोण तळपणा हांगच्या मनोहर पर्रीकर बायपास महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघात घडिल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा फांतोडेर गाडयेचो अपघात घडलो खंय. ह्या अपघातांत एका मनशाक आगताक मरण आयलें जाल्यार दुसरो जखमी जाला. ह्या पुराय अपघात प्रकरणाचो पुलिसांचो तपास सध्या सुरू आसा. आयतारा फांतोडेर सांखळे देसाय नगरांतले घर फोडपाक आयिल्ल्या चोरांचो यत्न फसलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा फांतोडेर 2.25 वरांचेर घडली. चोरांनी फुडलें दार फोडून भितर सरपाचो यत्न केलो, मात घरांतल्यांक जाग आयली हें पळोवन चोरांनी पळ काडलो. तशेंच हे घर दिवचले पुलीस स्टेशनांत आशिल्ल्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलाचें आसा अशी म्हायती मेळ्ळी. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामा केलो. आपल्या पुताक आयिल्ल्या दुर्दैवी मरण म्हळ्यार हो घात आसा असो दावो लायटीचो शॉक येवन मरण आयिल्ल्या अक्षत नायक ह्या तरणाट्याच्या बापाय सयत ताच्या फामिलीन केला. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी आतां ह्या फॅमिलीन लावन धरल्या. पारंपारीक शेती आणि पुर्विल्ल्या पद्दतींचो तांकां मेळ मेळत जाल्यार शेतकी वेवसाय खरेच फायद्याचो थारपाक शकता हें ह्या शेतकारान आपल्या कृतींतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचो लाव घेवन सांखळी नावेलीच्या विश्वंभर गांवसान 1 एकर जमनीचेर वेगवेगळी गांवठी पिकांची लागवड करून नवें उत्पन्न केलां. सांगेर व्हाळशे भाटी वाठारांतलो पूल धोकादायक जाल्लो आसा. हो पूल 40 वर्सां आदीं बांदिल्लो आनी फाटलीं 2 वर्सां जालीं ह्या पुलाची रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळ्या. देखून हो पूल थळावे लोक तशेंच वाहन चालकांक खातीर धोकादायक जाल्लो आसा. ह्या सुवातेर अपघात लेगीत घडपाक शकता. देखून संबंदीत प्रशासनान ह्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी ग्रामस्थांनी मागणी केल्ली आसा. आयतारा दनपरा वेळाच्या ब्लूबेरी वाठारा लागसार महिंद्रा थार, हुंडाय क्रेटा आणि ज्युपिटर स्कूटरीमध्ये अपघात झालो. ह्या अपघातात एक दुचाकी चालक गंभीर जखमी झाला. सध्या ताचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. पेडणे बार्देस स्ट्रोक असोसिएशनान सिंधुदुर्गाचे आमदार निलेश राणे हांकां निवेदन सादर केलें. महाराष्ट्रांतली रेंव, चिरे, फातर हे विशीं कांय तफावत दर आसा ते नियंत्रणात हाडपाची मागणी ह्या निवेदना वरवीं केली. 8 दिसां भितर हो विशय सोडोवपाचें आश्वासन सिंधुदुर्गाचे आमदार निलेश राणे हांणी दिलां अशें कळटा. भाजपा आड झूज घटमूट करपा खातीर काँग्रेसीत नव्या प्रवेशदारांक येवकार आसा. पक्ष सोडून गेल्ल्या आमदारांक वा फुडाऱ्यांक परतून प्रवेश दिवचे नात अशी खर भुमिका गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान घेतला. गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन युती उरतली अशें सांगतना फुडल्या वेंचणुकेंत काँग्रेस फुडाकार घेतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. राजकीय आरक्षणाची मागणी करीत सांगेर एसटी समाजाचे लोक एकठांय आयले. सांगेर नेत्रावळी वाठारात एसटी समाजाची बसका जाली. येवपी वेंचणुके खातीर एसटी आरक्षणा विशीं चर्चा जाली. बसकेक उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आमदार गोविंद गावडे तशेंच थळावे पंच, सरपंच आनी हेर एसटी भाव हजर आशिल्ले. धार्मीक एकचार आनी सांस्कृतीक मेळ हेच गोंयचें खाशेलेपण. गोंयांत खुबूच कमी गांव उरल्यात जंय विविध समाज, विविध धर्मां मदीं सोबीत सुंदर म्होंवाळ नातें पळोवपाक मेळटा. मोरजेच्या गांवच्या लोकांनी हें दायज अजून मेरेन राखून दवरलां. ह्या फेस्ताक क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव सांस्कृतीक खोशी वांटो घेतात. विशेश म्हळ्यार हांगा कपेला मुखार खुरीस आनी तुळस एकचारान उबी आसा. कोण लामण दिव्याची वात पेटोवन होरायणी करता जाल्यार कोण फुलां हार अर्पण करून भावना उक्तायतात. नामनेचे कवी आणि गीतकार दत्तप्रसाद जोग हांणी कविता वाचपाचो विक्रम प्रस्थापित केला. आयतारा सकाळी ताणें हो विक्रम केलो. ह्या विक्रमाची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सां मदीं नोंद जाल्या. काव्य जोग ह्या माताळ्या खाला दत्तप्रसाद जोग हांणी सेगीत 24 वरां कविता वाचन करून विक्रम करपाची किमया केल्या. परराष्ट्र मंत्रालयान मानसरोवर यात्रेक वचपी भाविकांक खातीर एक खासा एडवायझरी जारी केल्या. जे भाविक खाजगी टूर ऑपरेटरां वांगडा बुकींग करतात तांचे कडेन जायते फावट चीनाक वचपा खातीरचे गरजेचे परवाने आनी व्हिसा नाशिल्ल्या कारणान ते नेपाळाक आडकून पडटात. सुमार 52 भाविक सध्या नेपाळाक आडकून पडिल्ल्यान ही खासा एडवायझरी जारी केल्या अशें कळटा. एकशे 46 वर्साच्या इतिहासात जून 2026 सगळ्यात उणो पावस पडिल्ल्याचे नोंद जाला. मॉन्सून जरी केरळात पावलो असलो तरी लेगीत भारताच्या साबार मध्य भागात अजून पावसान हजेरी लावंक ना. 15 जून सावन साबार राज्यांत पावस पडूंक नाशिल्ल्यान पुराय देशांत 40% जाल्यार मध्य भारतात 60% परस कमी पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्ली आसा. मात ह्या वर्सा पावस फक्त आनी फक्त 90% पडटलो असो प्राथमीक अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. इराणान आयतुल्ला अली खोमेनीच्या निमण्या संस्काराची पुराय तयारी केल्ली आसा. 4 आनी 5 जुलयाक तेहरानात तांचेर विधिवत निमणे संस्कार जातले अशें जाहीर केल्लें आसा. ते भायर इराण सरकारान खामेनी हांकां इस्लामीक रेव्होल्युशनाचो शहीद लीडर म्हणून संबोधीत केला. देखून तांकां सगळ्यांनी श्रद्धांजली दिवन नमाज अदा केल्या उपरांतूच तांचेर निमणे संस्कार जातले. अमेरिकेन परत एक फावट इराणाचेर एक व्हडलो हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. 24 वरां भितर अमेरिकेन दुसऱ्या फावट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझा लागसार आशिल्ल्या इराणी ठिकाणांचेर एअर स्ट्रायकान लक्ष केलां. इराणाच्या मिलिटरी सर्व्हिलन्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एअर डिफेन्स सायट्सांक लक्ष केल्ल्याचे कळ्ळां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण इराणान जहाजाचेर केल्ल्या हल्ल्याचो अमेरिकेन बदलो घेतला अशें म्हणटात. वेनेझुएला जाल्ल्या भूकंपाक 3-4 दीस जाले असले तरी लेगीत अजून मेरेन भूकंपाक लागून जाल्ल्या लुकसाणीचे बचाव कार्य करप सुरूच आसा. इमारती पोंदा अडकून उरिल्ल्या साबार जाणांक काडप अजूनय सुरू आसा. आता मेरेन ह्या भूकंपात 1430 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 3000 जाणांक जखमी जाल्ल्याचे कळटा. दिसान दीस मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो वाडत आसा जाल्यार हॉस्पिटलांनी सध्या गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर उपचार सुरू आसा. ह्या भूकंपाक लागून खूप जाण बेघर जाल्ल्याचे कळटा. कराची पाकिस्तानात जाल्ल्या आत्मघाती हल्ल्यात 4 रेंजर्सांक मरण आयलें.
जाल्यार 6 आतंकवाद्यांक आगटाक मारून उडोवपाकूय यश आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हल्ल्याचें प्लॅनिंग खंय बरेच बारीकसाणेन जाल्लें. आतंकवाद्यांनी स्फोटक भरून आशिल्ली गाडी थेट रेंजर्स हेडक्वॉर्टर्साच्या मुखेल गेटी कडेन व्हरून मोकली आनी त्या उपरांत गुळी मारपाक सुरवात केली. राम मंदिरात जाल्ल्या चांदीच्या चोरये उपरांत तपासाक गती मेळ्ळ्या. दुबावितांक ताब्यात घेतल्या उपरांत आता तांच्या घरांनी वचून तपास करप सध्या नेटान सुरू आसा. अयोध्येच्या तांच्या घरांत कितें सापडटा काय म्हणून सध्या हो सोद घेता अशें कळटा. तशेंच तांच्या शेजाऱ्यांची लेगीत खर चौकशी करतात. खंय सध्या कोर्टान सगळ्या दुबावितांक पुलीस कोठडीची ख्यास्त फर्मायिल्ली आसा. अहमदाबाद विमानतळाचेर कस्टम खात्यान गुळे वखदां आड एक व्हर कारवाय केल्या. बँकॉक सावन परतल्ल्या एका प्रवाशाच्या ट्रॉली बॅगांत वट्ट 11 किलो हायड्रोफोनिक मारिजुआना जप्त केला. या गुळे वखदांची किंमत 10 कोटी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. तशेंच हे ड्रग्स कस्टम खात्याच्या सुण्याक लागून सापडिल्ल्याचें कळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे सध्या सेशेल्स दौऱ्याचेर गेल्यात. तांकां सेशेल्सच्या राजधानी विक्टोरियांत आशिल्ल्या स्टेट हाऊसात जाल्ल्या कार्यावळीत औपचारीक गार्ड ऑफ ऑनर तांणी स्वीकारलो. त्या उपरांत सेशेल्सचे राष्ट्रपती डॉ. पॅट्रिक हर्मिनी वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदींक तांचो सगळ्यात व्हडलो सन्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरायझन प्रदान केलो. हो सन्मान पर्यावरण संरक्षण आनी उदरगत करपा खातीर म्हत्वाचो वांटो आशिल्ल्यान तांकां दिल्ल्याचें कळटा. भारत आणि सेशेल्सची सुरक्षा एकामेकांकडेन जोडिल्ली आसा. खासा करून ब्लू इकॉनॉमी खातीर दोनूय देश एकवटान काम करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें म्हणणें. सेशेल्स देशाच्या 50व्या राष्ट्रीय दिसा निमतान भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां थंय खासा निमंत्रीत केल्ले. राजस्थानच्या हनुमानगडात पाकिस्तानी गँगस्टराच्या स्लीपर सेलाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्ली अशें कळटा. हो दुबावीत फेब्रुवारी सावन पाकिस्तानांतले शेहजाद भट्टी हाच्या संपर्कांत आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ते भायर हो दुबावीत पाकिस्तानांत हनुमानगड टावनाचे व्हिडिओ आनी रायझिंग नगर स्टेशनाचें लोकेशन धाडटालो अशें कळ्ळां. अमेरिकन एन्थ्रोपिक कंपनीक मातशी आतां थाकाय मेळिल्ली आसा. आता एन्थ्रोपिकान आपल्या सगळ्यात पॉवरफुल AI मॉडेल मायथोस 5चो एक्सेस हेर कंपन्यांकूय दिवपाक शकता अशें कळीत केल्लें आसा. हाचे आदीं अमेरिकेच्या प्रशासनान प्रतिबंध लायिल्लो. आता प्रतिबंध काडला देखून हातून आता भारताचो फायदो नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.